आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमका जाय की बाबा या तुमचे कुंभकर्णाची झोप काढता त्या कुंभकर्णाच्या झोपेत मातशे जागे जायत आणि या हॉस्पिटलाच्या संदर्भात बेगिनात बेगीन कशें बाबा हॉस्पिटल एक सुरू जातलें हाचेर एक कितें तरी एक्शन प्लान खऱ्या एक बाबा 2 महिन्या भितर किंवा 3 महिन्या भितर हे हॉस्पिटल आमी बांदून कंप्लीट करतले म्हणून कित्याक तुमच्या सरकारान अशें शहाजहानय आसा जे ताजमहाल विदाउट टेंडर बांदता आणि त्याच्यानी ते बांदपाकूय सुरू करून शहाजहान घरा गेलो तेन्ना आनी एक कोण तरी शहाजहान असो तयार करा जो टेंडर काढीत असताना या हॉस्पिटलाचें काम सुरू करतलो। हांव सांगता खंय तरी सरकार खंय तरी कमी पडला आणि तातूंत लोकप्रतिनिधी कमी पडला कित्याक जेन्ना आमी लोकप्रतिनिधी निवडून काडटात म्हणजे आमची एक इच्छा आसता किंवा तो आमची फुडली कामां करतलो म्हणून कितें तरी फुडें करतलो। आयज पेडण्यान सगळेच प्रकल्प व्हडले व्हडले नांवां अशी दिसतात की ती नांवांचो आणि ताचो कितें फायदो तो तांकां स्वता जालो आसतलो एअरपोर्ट म्हणा आयुष हॉस्पिटल म्हणा इलेक्ट्रॉनिक सिटी म्हणा आणि हे दुसरे आमचे हॉस्पिटल पण पेडणेकारां खातीर कितें आसा पेडण्याच्या जनतेसाठी कितें आसा त्याच्यासाठी कितें कोणी केला खरें म्हणजे आज ही जी वस्तुस्थिती आसा ती खूप भयानक आसा म्हाका दिसता ही जाता तितले बेगीन सुरू जावकूच जाय। ह्या चळवळीत सक्रिय राहूया। ह्या चळवळीक आता 1 वर्ष कंप्लीट जाता परतून एकदा तुमचे सगळ्यांचे धन्यवाद करता की तुम्ही अजूनही त्या चळवळीत ह्या कामात लागल्या। आणि तिसरो एक महत्त्वाचा विषय असा की पेडणेकारांक आमकां सगळ्यांक अक्षरशः ग्रांटेडच धरतात आम्ही काय करूंक सुचलो किंवा आणि काय आवाज उठवल्याशिवाय आमचा काय करून मेळना। आता या डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिस असो हो लोगो लायला अजून या ही बिल्डिंग जीएसटी कडे असा गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट अजून ते हँड ओव्हर करू ना असं असताना आमच्या डोळ्यासमोर या डायरेक्टर ऑफ हेल्थ म्हणून त्या काय लागला तर अक्षरशः बेकायदेशीर आयच्या दिसाचो आयचो खास करून जो दीस आसा तो ज्येष्ठ नागरिकांचो आणि त्यांची एक तळमळ की फुडली जी पिढी आसा आमची ज्या पेडणे तालुक्यातली तांकां बरे सुसज्ज हॉस्पिटल मेळचे म्हणून आज त्या पॉट तितकीन हांगा आयिल्ले आसा बरोबर। सो आज त्यानुसार दुसरी आम्ही जेन्ना पळयता की जेन्ना ह्या हॉस्पिटलान ह्या पेडणे तालुक्यातलो एक नागरीक जेन्ना ट्रीटमेंट घेवपाक येता त्या पद्धतीने हांगा जायती हांगासर ट्रीटमेंट उपलब्ध ना खंय तरी इमिडिएटली जे डॉक्टर्स आसा त्यांच्याकडे जे साधन सुविधा आसनात म्हणून ते बँडेज रेप करतात आणि धाडले खंय धाडले अजिलोन जाला थंय अजिलोनच्यान अर्धे वाटे किंवा थंयच्यान बांबोळे धाड म्हणटात थंय बांबोळे जाला थंय अर्धे वाटे खंय तरी तो पेशंट ट्रीटमेंट मेळना म्हणून मरण पावता। आयज त्या पोट तिडकीक ते लोकांची काळजी जर ह्या गोयच्या मुख्यमंत्र्याक आसलेली आज ते स्वतः GSIDC चे चेअरमॅन आसात आणि त्याका जर खरीच जर गरज असली या पेडणेकरांची आणि पुढे त्याका गरज असतली जाल्यार म्हाका दिसता हे हॉस्पिटल त्यांनी प्रायोरिटी दिवपाक जाय आसली। ते स्वतः एक पालकमंत्री आसात आमकां 12 वर्साचो तप काडचो पडलो चड वेळ घेना म्हाका दिसता प्रोफेसर जरी सांगला की संख्या पण म्हाका दिसता ही संख्या अजूनही कमी आसा खरें म्हणजे आमी ठरवपाक जाय इट हॅज टू बी अ मुवमेंट ऑफ पीपल कळ्ळें आणि जेन्ना आमी हांगासर सगळे एकत्र येतले आणि ह्या हॉस्पिटलाक खरेंच एका CHC चो दर्जो न्हू हांव नको ते कित्याक लिंक म्हणटात तो नवीन शब्द हा लिंक म्हणून अशी खंयच पद्दत ना दोतोरान सांगला की खंयच पद्दत ना GMC आसा आमी फक्त आयकलां हे संलग्न करून किंवा लिंक करून जातले म्हणून पण कागदोपत्री हेची खरी आसा काय कितें आणि आसा जाल्यार ती खरी म्हणजे तर उगड आसपाक जाय आसली। आणि परत एकदा सरकार चड वेळ घेत असताना हो विषय जो आसा हो तो सेन्सिटिव्ह विषय आसा हे CHC जे आसा हांगासर हे स्थलांतर हांगा करतले आणि जशे हांगासर मोठो शामियाना मंडप घालून हांगा जशे फटयल्ले तशेंच परत एकदा फटयले वयतले मागीर 9 तारीख आसूं 10 तारीख आसूं जाल्यार 15 तारीख आसूं म्हाका दिसना की हे इतल्या बेगीन हॉस्पिटल हे ज्या पद्धतीने आम्ही सोदतात तशें जातले म्हणून हेंचो डाव आसा की हे CHC हांगासून स्थलांतर करतले त्योच वेळी हाडून हांगा घालतले आणि ते हॉस्पिटल कार्यरत करतले। हांव मागता सगळ्यांक की हो विशय आमी सगळ्यांनी आपापसांत हितगूज करून हो विशय पेटोवन धरपाक जाय आणि खऱ्या अर्थान व्हडूय आसात हांगासर येवन आमी तांकां हे हॉस्पिटल जे आमकां जाय तशे GMC जाल्यार GMC संलग्न करून त्याचे डॉक्टर्स कशे येतले हे सगळे आमकां हेची काळजी घेवन आमकां हळूहळू फुडें व्हरपाक जाय। परत एकदा हांव कृती समितीन म्हाका आफोवन हांगा उलोवपाक दिलो तांचे आभार व्यक्त करता।